need to be dropped or picked up across Goa during these tough times, don't worry. Apna Bhada offers free ride for Goans in urgent need. Call now or WhatsApp on नमस्कार. गोवा टुडे सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोरोना कर्फ्यूचो पयलो दीस. दनपार मेरेन लोकांच्या नित्यांचे शॉपिंग. वचत थंय कडक बंदोबस्त. नाक्यांचेर पुलिसांच्या बंदोबस्तांत 15 दिसांचो कर्फ्यू लागू. गोंयाक केंद्राकडच्यान आयज मेरेन कोविड वाशिनाचे 6 लाखा वयर फ्री डोस. 4 लाख दिले. 2 लाख डोस अजून स्टॉकांत. 18 वर्सां वेल्यांक अजून डोस ना. आयतारात चड गेले. 2600 वयर नवे दुयेंती. कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी. हॉस्पिटलांचेर ताण. आतां सेटअप हॉस्पिटलां सुरू. दुयेंतींच्या शिफ्टिंगांक रेट. मुख्यमंत्री म्हणटा 8 ते 10 दिसांत डेथ रेट देंवतली. ऑक्सिजना वेल्यान राजकारण. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासाची चौकशी. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयाक सप्लाय बेल्लारी सावन. मनीसपण म्हूण सिंधुदुर्गाक आदार. दिगंबराच्या राजकारण. एके वटेन कोरोनाचे बळींचेर बळी. गांवांनी मसुंडींनी अंत्यविधींक विरोध. सोपिल्ल्यांक लासूंकूय दिनात. हिंदू महासभेन केलो निशेध. बस्तोड्या पंचायतीचे कर्म. हेर कितल्याशाच वाठारांनी हेच. कर्फ्यूच्या पयल्या दिसा नुव्या बेकायदेशीर नुस्ते बाजाराचेर क्रॅकडाऊन. नुस्तें रस्त्यार. मडगांवां रिटेल नुस्तेकार. चिकन फळाकारांची शटरां डावन. पणजे मार्केट बुधवाराच्यान उक्तें. आनी खर गुन्यांव नाशिल्ले वा अंडर ट्रायल कैद्यांक मुक्त करात. 90 दिसांचो परोल दियात. कोविडाच्या महामारींत जेली वयलो ताण हलको करूंक सुप्रीम कोर्टाची राज्यांक ऑर्द. पंदरा दिसांचो कर्फ्यू सकाळसावन लागू. जाग्या जाग्यार पुलीस बंदोबस्त. संवसाराक दिसपट्ट्या लागपी गरजेच्या सामानांची दुकानां सोडून बाकीचीं आस्थापनां बंद. गोंयान 23 मे मेरेन कर्फ्यूच्या नेमा प्रमाण लोकांनी सकाळी 7 ते दनपारा 1 मेरेन खरेदी केली. कांय कडेन सदा भशेन लोक बाजारांत. कांय कडेन बाजार सामसूम. कर्फ्यूचेर गोंयभरचो ग्राउंड झिरो. जशी ऑर्डर काल कलेक्टराची येयल्या तेजे प्रमाण पळोवपाक एकदां फार्मासी ओपन आसतल्यो. ग्रॉसरीज वा व्हेजिटेबल्स एसेन्शियल सप्लाय करपी शॉपां दनपारचे 1 सकाळी 7 ते दनपारचे 1 पर्यंत ओपन आसतली. रेस्टॉरंट ओपन आसची ना पण तेंचे किचन ओपन आसतले. म्हणजे पार्सल दिवपाक वा जे स्विगीवाले पार्सल डिलिव्हरी करता तेंच्या जे किचन ओपन आसतले. ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा त्यो सरकारान चालू दवरल्या. इंडस्ट्रीज चालू आसतल्यो म्हटल्यार तितून ह्यो सगल्यो जेन्ना गजाली चालू आहा तेन्ना लोकांनी पॅनीक जावन भायर सरपाचें. काल जशें आमी सगळ्या मार्केटांनी पळयलें. जो बागायतदार म्हणा डेल्फिनो म्हणा वा म्हापशेच्या मार्केटांनी पळयलें की लोक पॅनीक जावन एकदम शॉपिंगाक भायर सरलेले. खूब आयतार आशिल्ल्या कारणान जो फर्स्ट डे ऑफ स्टेट लेवल कर्फ्यू आहा ताका बरो रिस्पॉन्स दितलो. पण रस्त्याचेर लोक एसेन्शियला खातीर भोंवतना दिसता. खरें सिच्युएशन आमकां सोमार म्हणजे फाल्यां कळटलें. आयज नॉर्मल गिरायक आहा. फाल्यां गर्दी जातली. कित्याक फाल्यां सोमार न्हू. सोमार टू शनवार सुद्दां गर्दी आसतली. आयतारा कित्याक लोक घरा उरता न्हू. ताका लागून कांय त्रास ना. सगळे कडेन दूद सारकें आयलां. अशेंच गोवोरमेंटान दवरूंक जाय. आनी दनपारचे 1-2 सुद्दां जाय. लोकांक समज सांजचे मदीं असो भायर सरले दूद घेवपाचो तांकां दूद मेळपाक जाय. रातचे भुरग्याचें दूद काबार जाता ते दूद खंयचे हाडटले. ते एक मिनिमम एक शॉप अशें खंय आसूंकूच जाय. दूद बाबा थंय मेळपाकूच जाय. काल पयलीं खूब गर्दी. कित्याक लोकांनी लोकांनी घरांनी भरून दवरले भिवूनच. कंप्लीट बंद दवरले. तो लोक कित्याक खातलो. गरीब मेलो न्हू. पयलीं अजून गरीब मरतलो. लोकांनी रस्ते भायर येवचे न्ही. दुकानां बंद करपाची. एक जालें एसेन्शियल आयटम सगळे बंद करपाचे.
एक झाले हा बंद करा येस येस गरज असताना बाहेर पोवू नाका. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी स्टे होम, हेल्प रिड्यूस द ग्राफ अँड इन्श्युअर दॅट वी कॅन हेल्प द सिस्टम बाय कॉन्ट्रिब्युटींग फ्रॉम आवर सायड. म्हापसा बाजार बंद आसा, फ्यू एसेन्शियल शॉप आहा तितकीच दुकानां चालू आसा, पूण तरी आसतना लोकांची लोक मुद्दामून गर्दी करता काय कित्याक गर्दी करतात कांय दिसना. वाटेर रस्त्यार वता पळयता तुमी दिसता स्कुटरी, टू व्हिलरी, फोर व्हिलरी ह्यो चालूच आसा. काल लोकांक पयलीं एनावन्स केल्लें की सकाळी 7 ते 1 मेरेन सगळ्यो वस्तू डेली चालू आसतल्यो, फूल काय बंद आसचें ना. तरी आसतना लोकांचे दुकानांचेर गर्दी. सकाळी आयज बाजारांत भरपूर गर्दी जावपाक लागली. ताका लागून पुलिसांनी बाजारपेठ बंद केली, जावं नुस्तें मार्केट बंद केलें. पण बाकीची जी एसेन्शियल कम्युनिटीज जावं भुसारी दुकानां आसलेली ती ओपन आसलेली. लोकांनी 1 पर्यंत जो बाजार व्हरपाचो तो व्हेल्लो आसा. एका उपरांत तुमी पळयता सगळीं दुकानां बंद जाल्लीं आसा. रस्त्यार कोणूच दिश्टी पडना, पण जे कोणी रस्त्यार येता ताका पुलीस हाडून तेंची रितसर चवकशी करता की बाबा खंयच्या खंय वयता, कित्याक लागून येयला ह्या बद्दल. संपूर्ण पेडणे तालुक्यान जे कर्फ्यू खातीर लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलेले आसात. त्याचबरोबर प्रत्येक गांवान पोलीस आसात आणि ते सगळे आता व्यवस्थित पळयत आसात. आणि त्याचबरोबर आज आमी पत्रादी हांगा चेकपोस्टार विजीट केल्या जाल्यार थंयसर पोलीस आसात, एक्सायज आसा आणि त्याचबरोबर जे RTO आसात. पण पोलीस थंयसरल्या आयिल्ल्या प्रायवेट गाडी चेक करून गोंयान सोडले वता. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां थारिल्ल्या वेळात उक्ती आसतली म्हूण सांगू नये, मडगांवकारांची गर्दी. वास्को आणि जुवारी नगरात नित्याचीच गर्दी. अननेसेसरी भोंवपाचे बंद करात. जे गरजेचे वस्तू आसा, कोण गरज आसा तेंच्यांनी भोंवपाचे. एकाचे नंतर टोटली बंद म्हणून सरकारान सांगलेलें आसा. तुमी तेची नोंद घेवन आमकां हेल्प करपाची अशी तुमकां नम्र विनंती आसा. कुडचड्या बाजारातूय गर्दी. आमी आतां कर्नाटकाच्यो गेट पळयली आनी गोंयची गेट पळयली. दोनूय गेटीचेर जे आमी भेट दिली आनी कशें कितें चलता तें पळोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. तेन्ना एक अजापाची गजाल लक्षांत आयली ती म्हणल्यार अशी, काल सरकारान घोशणा केल्ली की भायल्या राज्यांतल्यान ज्यो गाडी येता त्या गाडयांक, ज्यो ट्युरिस्ट गाडी येता तांकां नॅगेटीव सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसतली म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्ले कडेन गोंयच्या गेटीर अशें अजून पयलीं दिसा तरी अशें अजून कांयच जाल्लें दिश्टी पडना. हांगा अजून मेरेन हेल्थ स्टाफ ना. पुलीस म्हणटा आमकां तशें अजून कांय नोटिफिकेशन येवना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयाक आयज मेरेन केंद्रा कडच्यान कोवीड वाशिनाचे 6 लाख डोस आयल्यात. सगळे फ्री. गोंयकारांक आयज मेरेन कोविडाचे 3,90,000 म्हळ्यार लागीं 4 लाख डोस दिल्यात. वेस्टेज कडेक काडल्यार अजून 2 लाखां वयर डोस शिल्लक आसात. 18 वर्सां वेल्यांक अजून सरकारी डोस ना. आयतारा 1700 डोस दिले. दुयेंती गेले 67. 2,600 वयर नवे दुयेंती. 15 लाखांच्या गोंयच्या लोकसंख्येक आतां मेरेन केंद्रा कडच्यान कोवीड वाशिनाचे सुमार 6 लाख डोस आयल्यात. केंद्रा कडच्यान गोंयांक आज मेरेन सुमार 6,14,370 डोस पावल्यात. हे सगळे फुकट डोस. तातूंतले 2,24,000 डोस उरल्यात. आज मेरेन 3,90,000 डोस लोकांक दिल्यात. तातूंत चडशे सिंगल डोस घेतिल्ले. गोंयांत सध्या हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्कर्स, 60 वर्सां आनी 45 वर्सां पिरायेवेल्या अशा 4 गटां खातीर कोवीड लसीकरण जालां. 18 वर्सां पिरायेवेल्यांक अजून सरकारी लसीकरण सुरू जाल्लें ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या पावंड्यार मणिपालात चलता. आरोग्य खात्याच्या हेल्थ बुलेटिना प्रमाण कोविडान आयतारा 67 जाण सोंपले. 2,633 नवे दुयेंतींची भर. राज्यांत सध्या सक्रिय कोविड दुयेंतींचो आंकडो 32,000 तेंकलो. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 3,000 जाण कोविडांतल्यान भायर सरल्यात.
So if you see, staff requirement is quite huge. Plus, people are not coming forward, even if they are not employed. And if you call them for empty job, they are not coming forward because people are scared of working in the COVID wards. So this is one huge gap between the demand and the recruitment. So somewhere we are trying our level best, government is trying level best to get these people. 18 वर्सां वयल्यांक अजून सरकारी डोस ना. 5 लाख डोस मागयल्यात. 32,000 डोस रोखडेच पावता म्हण सरकार एक सारकें सांगता. आयतारा 1700 जाणांक वाशिनां दिल्या. एकूण डोस 3,85,000 वयर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी. कोरोनाच्या वाडट्यो केशी हॉस्पिटलांचेर ताण पळोवन सरकारान सेटअप हॉस्पिटलां आनी दुयेंतींच्या शिफ्टिंगांक नेट दिला. बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार आनी पेडण्यां आनी हेर कडेन सेटअप हॉस्पिटलां सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान बांबोळे वचून पळोवणी केली. फुडल्या 8 ते 10 दिसांत डेथ रेट देंवतली म्हणून तो सांगता. कोविड उपचारांत वावुरपी दोतोर, नर्सी आनी हाऊसकीपिंग स्टाफाक सरकारी सेवेंत खंय प्राधान्य दितले. 130 शिफ्ट केले आमी ऑलरेडी. आज रातचे परत असं तशें शिफ्ट करता आनी फाल्यांच्यान आमी ICU बेड जे आसा पळय न्ही ह्या हॉस्पिटलांत चालू करता. जेणे करून मॅक्झिमम थंय ICU पेशंटाचे थंयसर जे आमकां वेंटिलेटर बेड मेळना ते पेशंट हांगा शिफ्ट जातले. चडांत चड लोकांक मॅक्झिमम म्हणजे हांगा शिफ्ट करून बरी सोय दिवपाचें काम जें आसा तें आमी करीत आसता. स्टेपअप आसतलें, सुपर स्पेशलिटी आसतलें. ह्या निमित्तान आमी जाता तितके म्हणजे आमच्या कडल्यान ज्यो मेडिकल रिलेटेड ज्यो कितें सोयी जाय आमची पुराय मेडिकल टीम ताची खूब बरें काम करीत आसता. हांव परतूय सांगता जे लोकां कडल्यान वेळार एडमीट जावपाक जाय. 24 वरां 48 वरां आसतना एडमीट जावन मागीर दोतोर मॅजीक करूं शकना. हें जर जालें जाल्यार आमकां लोकांक सेव करपाक शकतलें. सरकार मॅक्झिमम लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर प्रयत्न करता. लोकां कडल्यान ताका सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार पुराय आमची मेडिकल टीम जाता तितकी डेथ रेट कमी करतली. आमचें हें एश्युरन्स आसा त्या ती वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज आमी सगळी कडेन अवेलेबल करीत आसा. सर ICU कितले बेड आसतले हांगा? ICU टोटल आतां सध्या आमी फाल्यां 25 बेड्स कमिशन करता. ओके. वी हॅव अ कॅपॅसिटी टू एक्सपांड अप टू 150. फूल 150. ऑक्सिजन सप्लाया वेल्यान राजकारण. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन गोंयच्यान सिंधुदुर्गांत ऑक्सिजन सप्लाय जाता म्हण ट्वीट केला. ताची चवकशी सुरू. ऑक्सिजन सप्लाय करता म्हण सावंतवाडीचो आमदार गोंयचो उपकारी. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांक कोल्हापूर बेल्लारी सावन ऑक्सिजन येता. मनीसपण म्हूण सिंधुदुर्गाक आदार केला. दिगंबर कामतीच्या खंय फकत राजकारण चल्लां. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन 2 दिसां फाटीं ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन एक गोंयची गाडी महाराष्ट्रात वतानाचे फोटो ट्वीट केल्ले. हेच ते गाडयेचे विज्युअल्स पत्रादेवी कॅप्चर केल्ले. गोंयांत GMCत ऑक्सिजनाची शॉर्टेज आसतना चल्ला ते कितें काय म्हूण दुर्गादासाचो प्रश्न. ताचेर पुलिशेन ताका आयतार आपोवन चवकशी केली. जे हांवें एक्सपोज केल्ले हे एंडोर्स करपाक आनी व्हडले त्रास म्हाका दिसता किंवा एन्क्वायरी करपाक सरकाराक हे गरज ना. कारण सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान काल पत्रकार परिशद घेतल्या सिंधुदुर्गाक सावंतवाडीक आनी ताजी बायटूय सगळ्याक अवेलेबल आसा की ताणें मान्य मुख्यमंत्र्याक फोन केल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिला की हांगच्यान सप्लाय जातलो म्हणून. आता पळयात सिंधुदुर्गाचो आदलो पालकमंत्री दीपक केसरकर कितें म्हणटा तो. आज सावंतवाडीमध्ये अशी परिस्थिती उद्भवलेली होती की जवळजवळ ऑक्सिजनचा साठा संपत आलेला होता. तरी इमर्जन्सीच्या दृष्टीने आपली व्यवस्था पाहिजे म्हणून मी गोव्याचे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री प्रमोदजी सावंत यांच्याशी सकाळी संपर्क साधला. त्यांनी कुठलीही इमर्जन्सी जर सिंधुदुर्गमध्ये आली तर तातडीने गोव्यामधून ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात येईल. त्यासाठी आपण आवश्यक त्या सूचना जिल्हाधिकारी गोवा यांना देतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंय ऑक्सिजन कोल्हापूर बेल्लारीसान घेता. सिंधुदुर्गाक दितात तो व्हडलो न्ही. म्हाका दिसता थंयसरूय बी मरे लोक रावता. तांकां राजकारणाच्या फुडें जे तांकां मनीस मरता हें दिसना. जे म्हाका दिसता विशेश करून दिगंबराक लोक मरता ते पडोंक ना. ताका फक्त राजकारणाचें पडलां आनी थंयसरूय लावता पळय न्ही ते लोकूच रावता म्हणून सांगता ताका थंय बाकीच्या लोकांची जिवाची काळजी करची तेणी हो ताका एडवायस. इतले मजगतीं GMCतल्या सुत्रा कडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत 3 फावटी GMCचो ऑक्सिजनचो प्रेशर लेवल पडिल्लो. सरकार सांगता GMCत ऑक्सिजन वेवस्था सुदारल्या.
मात ऑक्सिजनाच्यो ट्रॉली बदलतना वा ट्रॉली उसरा पावयल्यार ऑक्सिजनाचे प्रेशर पडप चालूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अगर आपको कहीं हो जाना या हो कहीं से आना, चिंता ना करें. अपना भाड़ा आपको निशुल्क अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा. संपर्क करें. कर्फ्यूच्या पयल्याच दिसा नुव्या वेस्टर्न बायपासार बेकायदेशीर थाटिल्ल्या नुस्तें बाजाराचेर पुलिसांचो क्रॅकडावन. कितलेशेच नुस्तें रस्त्यार. एसजीपीडीए मार्केटांतल्यान धांवडायिल्ल्या नुस्तेकारांचो बाजार वेस्टर्न बायपासार. मडगांवां रिटेल नुस्तेकार, चिकन, फळावाल्यांकूय शटरां डावन करूंक लायली. दनपारां 1 मेरेन नुस्तें चिकन विकूंक मेळटा म्हूण ते शटरां उगडून बशिल्ले. गाड़ी कितने लगाने को बोला तुमको? इधर पार्क बाहर निकल. ए गाड़ी निकाले. गाड़ी निकाल. गाड़ी स्टार्ट मार. गाड़ी स्टार्ट मार. गाड़ी स्टार्ट मार जल्दी. निकल. मारो मत हमरो प्लीज. चलो गाड़ी स्टार्ट. चलो इधर लगाने का नहीं. गोवा में आने को किसने दिया तुमको? गोवा में आने को किसने दिया? गोवा की गाड़ी सर. चलो गोवा की गाड़ी. चलो स्टार्ट मार. ए गाड़ी स्टार्ट मार. लेकिन गोवा का गाड़ी बोलते हैं. आज जो सकाळ पुलीस येवन आमकां हें केलें की कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या की मार्केटा म्युन्सिपालिटी एरिया पंचायत एरिया सगळें बंद करून म्हूण. पूण आमकां कोणें कांय सांगिल्लें ना. ताका लागून आमी आयचो स्टॉक बी सगळो घेवन हें केल्लें ओपन केल्लें शॉपां. ना सातनी एक दिले न्ही ते कोण पाराळ्ळो बाबा. कोण बंद करपाक लागला? आतां पुलीस येता सोडयताय न्ही ताका लागून आमी आतां बंद करता. ताका सांगिल्लें म्हाका शाळेचेर वचून रावय म्हणून. आतां ते सातनी एक दिलोले आयज दिसल्यार पुरो हाडलो आमकां. हाडटा मग बंद जाल्यार बंद बरें 8 दीस जाल्यार 8 दीस बंद कर. विदाउट एनी नोटीस आयज म्हणून लागले सडनली मार्केट बंद कर. एक्चुली नुस्त्याची गोत आमी जाणा. नुस्तें हाडलेलें उरतलें वचून आनी. बोवाळ पडून कास्किसांवां जाल्या उपरांत निमाणे नुस्तेकारांक दनपारां 1 मेरेन नुस्तें विकूंक मान्यताय दिली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारच्यान पणजेच्या महापालिकेन फळभाजी आनी नुस्तें मार्केट सुरू करपाचें थारायलां. फळभाज्यांचें मार्केट आयनॉक्सा कुशीच्या रस्त्यार. नुस्तें मार्केट आसा थंयच. पणजे बाकीच्या दुकानांनी गर्दी कमी करूंक हो उपाय म्हूण मार्केट समितीचो अध्यक्ष सांगता. पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरांतले वाशिनां दिवपाचें सेंटर बंद करून तें डॉन बॉस्को ऑडिटोरींत शिफ्ट केलां. फाटले 5-6 दीस जाले पणजेचें म्युन्सिपालिटी मार्केट बंद दवरिल्लें. लोकांची शारांत बाकीच्या दुकानांनी गर्दी पळोवन फळभाजी आनी नुस्तें मार्केट सगळे नेम पाळून सुरू करपाचें थारायलां. सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन उक्ते आसतले. As of now, there is still people who are rushing to buy groceries and everything also, which is not required as of now. See, in a couple of days, we're planning on opening the market, okay, both for the vegetable vendors and for the fish vendors. So now we have to come up with a way to be fair to everybody also. See, first of all, now we shut the market now because nobody was maintaining social distance. So now it's our responsibility to keep people safe. So we get a list of everybody in Panjim who's infected. Okay, so now we do not want that list to grow. Now, as you've seen in markets all over Goa, people are rushing there by the hundreds. Now, if we cannot control the situation, it is not fair on our part to keep the market open. So now this solution we found is much better. It's the same thing they did last year. All the vendors will be seated outside with proper social distancing. And only our registered shopper vendors and fish vendors will be allowed to set up. जशें आमकां मेयरान सांगलें की पणजे वेजिटेबल आनी फ्रूट शॉप्स कमी आशिल्ल्यान आनी पणजे मार्केट फाटले 5-7 दीस बंद आशिल्ल्यान आसा त्या शॉपांचेर लोड येवपाक लागला. थंय क्रावड जावपाक लागला. लोक मातशे पॅनीक बायिंगूय करता. सो पणजेचें मार्केट कंप्लीट बंद उरचें न्हू आनी ज्यो गरजेच्यो वस्तू पणजेच्या मार्केटान भितर विकताले त्यो चालू उरच्यो म्हणून ती हे लेनी भितर जशें आमी 2020 पयल्ले तेंच्यांनी ही लेन
आमेकार वा भाचेकार हिंका चालू दवरलेले डिस्टन्साचेर तिंकां बसयल्ले लोक भायर गाडी दवरून येवन भितर ह्या लेनीन चलोन सोशल डिस्टन्सींग बरे तरेन मेंटेन करून शॉपिंग करपाक शकताले ते परत एकदां करपाक सोदता. पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरांतले वॅक्सिनेशन सेंटर आता मार्केटा कुशीकच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीत शिफ्ट केला. So from tomorrow, we are moving the 45 and above vaccination center to here in Don Bosco. So now this whole setup has been done in preparation also for the 18 to 45 when we get the vaccines. So considering all that social distancing and all that precautions we have taken here, so this will be initially the registration part. There are 6 tables put here, and backside you see we have 3 cabins for the vaccination to take place. So this will be the waiting area before the vaccination. And the other auditorium which we have taken is for the waiting area. So because once you take the vaccine, you are supposed to wait for 20 minutes. So that Dr. Oswald, he said now he was having trouble over there because there were a lot of people who were gathered, there were a lot of people who come for testing over there also. So that place was not adequate for them. Now this place is open, there's ample parking for everybody also, there are separate entrances and exits for people to come also. So this he said would be an ideal place for this from tomorrow, Monday. Yeah, so they've already moved in all the equipment. Tomorrow the vaccines and everything will start coming. And then from tomorrow they will start. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. कोविडान बस्तोड्या एकलो गेलो, मेला तो हिंदू. ताका हिंदू स्मशानांत जाळूंक हिंदूंचोच विरोध. हिंदू महासभेन बस्तोडच्या पंचायतीचो निशेध केलो. मुख्यमंत्र्यान असल्या मसुंडी आनी पंचायतींचेर कारवाय करची म्हण हिंदू महासभेचो अध्यक्ष मागता. मेल्ल्या मनशाचो खंय कोविड बादा ना. बस्तोडेच न्ही, हेर कितलेशेच कडेन सध्या कोविड दुयेंतींचे अंत्यविधींक अशीच आडमेळी. कोविडाक लागून खूब लोक मरता. जो तो समाज हा आपल्या समाजाक लागीं वडटा, पण आमचो समाज जो हिंदू आता विखुरलेलो जाल्लो. हे बस्तोडचे मोडे. आयज बस्तोडे हो मनीस अशोक रामानायक हो बस्तोडे मेलो कोविड जावन तेका तेंच्यांनी मसुंड्यान घेवंक ना हिंदू भावांनी आमच्या. आता हिंदू जर अशें करूंक लागले दोशी लावणेपणां आनी ते म्हापश्याक घालूंक लागले म्हणजे बस्तोडकार तेका उलपयल्यार मरतात आनी म्हापशेकारांक काय जावचें ना. अरे तुमी खंय वयताले ते मोड्याकूय तुमी सोडिना. ह्या मनशान म्हापशेकारांक वोट घालूंक ना. हो पळय मेला अशोक नायक हेणी तुमकां बस्तोडा वोट घातला, तुमच्या पंचायतीक हेंच्यांनी वोट घातला आनी तुमी आज तांकां हांगर धाडटात. तुमकां मरे लस बेशरम तुमी सारके. अक्कल नासली पंचायत तुमची बस्तोडची. तुमकां माती अक्कल ना. एक हिंदूचो एक वोट हो तुमचो. तुमी तुमचो भाव पिड्यार जालो तुमी काय दुसरे तुमच्या गांवांत घेयना. सीएम तुमकांय सांगता हेचेर एक्शन घे. जे त्या गांवांनी जे मडी घेयना हे मसुंडे पळय अशें कित्याक बांदल्या तांकां विचार सीएम तूं आतां ओगी राव नाका. आनी हे कर्फ्यू आतां हा कर्फ्यू तेंचे लाठीचार्ज करा ह्या दुकरांचेर. कोण येता ते म्हाका विचार. हांव विनायक नानोस्कर फ्रॉम कालांगूट. मेल्ल्याचो कोविड जाता. अशोक नायक वोटींग करता बस्तोड्यान आनी तो मेला बस्तोड्यान ताका लासून जाय बस्तोड्यान वच. पूण हेंची दादागिरी हे कमिटी मेंबर आहा पळय तेंची दादागिरी हेच्या फुडें चलचें ना. आमी झगडटा कित्याक फुडें बस्तोड्यान हजारांनी हिंदू लोक आहा. फाल्यां ते मरतले तेंची भुरगीं मरतले सगळे लोक वयतले खंय. आमकां आयज त्रास जाला ते दुसऱ्यांक जावचे न्हू इतलेंच म्हाका. आमच्या मोड्या सीएमान हेचेर मातशी स्ट्रीक कारवाय करची. बस्तोडकारांचे 10 जाण कोण बांदल्यात पळय तेंच्यांनी बस्तोडकारांनी एक लग्नाची हॉल बांदा म्हणून सांगता मसुंडीन बरी बांदल्या ती मसुंडी. कैद्यांच्या जिणेचो हक्क राखूंक खर गुन्यांव नाशिल्ल्या वा अंडर ट्रायल कैद्यांक जेलींतल्यान मुक्त करपा विशीं विचार करचो असो निर्देश सुप्रीम कोर्टान राज्यांक दिला. उच्चाधिकार समिती नेमून 90 दिसांचो परोल दियात. परोल वा जामिनावेल्या कैद्यांक मुक्त करतना ते लॉकडावनांत वेवस्थीत घरा पावतले ताची खबरदारी घेवंक सांगल्या. कोविड महामारी जेलींतली गर्दी कमी करूंक अर्द. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारात जेलींनी केशी वाडूंक लागल्यात. जेलींनी कैद्यांच्या मनीस हक्काचो प्रश्न उपरासला. जेलीच्या सेलांनी कोरोना रोखडो पातळटा. आता कोर्टान परिस्थिती आटपा हाडूंक जेलींतली कैद्यांची गर्दी उणे करूंक लायल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या आदेशा प्रमाण मुक्त केल्ल्या कैद्यांक ह्या आदेशाची कॉपी दिवपाची आनी तांची घरा पावो मेरेन वेवस्था करपाची म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश NV रमण
LN राव आणि सूर्यकांताच्या 3 वांगडी खंडपीठाचो निर्देश. देशभरात 1350 जेली आसात. तातूंत 617 उपजेली, 410 जिल्लो जेली, 144 केंद्रीय जेली, 86 उक्त्यो जेली आणि 41 खासा जेली, 31 बायला जेलींचो आस्पाव आसा. ह्या जेलींनी 4,03,739 कैदी दवरपाची ताक आसा, पूण थंय आसात 4,78,600. तातूंत 19,913 बायलो. हो 2 वर्सां फाटलो आंकडो. हातूंतल्या कांय जेलींनी ताकी भायर कैद्यांचो ताण वाडला अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणलां. उच्चाधिकार समिती नेमून थोड्या कैद्यांक 90 दिसांचो परोल दिवचो म्हूण सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोविड सेंटर पेडण्यां सुरू म्हूण सांगून आमदार मंत्री बाबू गेलो. अजून सेंटर चालूच जावंक ना. मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकारान कोविड सेंटरान वासपुशेक पासय मारून परिस्थिती पळयली. थंय सामान हाडून दवरला, हालचाल कांयच ना. बाबूक जमना जाल्यार प्रवीण म्हणटा आपूण गजाली जाग्यार घालूंक तयार. बाबून देंवचो. हांवें सांगलेलें डेप्युटी CM बाबू आजगांवकाराक जे जाता तितले बेगीन हांगासर पेडण्यांक लागून कोविड सेंटर ओपन करचें. आनी तेणी 2 दिसांनी येवन हांगासर तेणी हांगासर येयलो तो फोन केलो आनी इनॉग्रेशन म्हणून केलें काल तेणी हांगासर. हांगा भितर येवन पळयलें जाल्यार फकत हांगासर बॅडीच घातलेले आसा. ऑक्सिजन काय हांगासर हें करूंक ना आनी सिस्टम अजून काय सेटअप करूंक ना. जाता तितले बेगीन करची, कित्याक आतां गरज आहा. आनी कितले दीस रावला तर तो, कित्याक तेजें कमिशन ताका मेळोंक ना कितें 30%, म्हणून तो रावला कितें. जाता तितले बेगीन तेणी करून घेवचें. आनी हे लोक हांगासर मरतात पळय, आतां कितले दीस जाले, ताका तेन्ना जाग पडोंक ना. जेन्ना हांवें ताका सांगलें तेन्नाच ताका जाग येयली. बेश्टेच हांगासर लेबर हाडून हांगासर तुका दवरून हांगासर कामां जावची ना. तूं डॉक्टरांक घेवन तूं फुडें सरोंक जाय. डॉक्टर आतां येयला जाल्यार हांगासर एकूय डॉक्टर ना. थंयसर गेल्या उपरांत कलेक्टर किंवा डेप्युटी आपले मामलेदार सांगतात की कालच्यान स्टार्ट जालें म्हणून. ना, कालच्यान स्टार्ट जावंक ना. हे लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालतात. हे लोकांक फटोवंक सोदतात. म्हणजे आमी करून दाखयलें. अशें करिनाकात. हो टायम न्हू तो लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालपाचो. साधे कोविड सेंटर जर ते स्टार्ट करूं शकनात टायम टू टायम, एक मेडिकल फॅसिलिटीज अवेलेबल करूं शकनात, जाल्यार प्रवीण भाई आयज फुडें सरून जे कितें हेल्प करपाचो प्रयत्न करता, खंय सरकार कमी पडटा ती चुके दाखोवन दिवपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार तेचेर तेंच्यांनी आरूड ओडचें न्हू. बाबू हो नाचपी माकड. ताका चिमटो काडलो, कोलीद लायले काय उडकी मारता तो. काल आमी कोलीद लायले ताका पत्रदेवी हांगासर तेणी नाल्ल फोडलो. हांवें सांगलेलो तो नाल्ल घेवन भोंवता गाडयेन म्हणून. सो हांगासर तेणी येवन काल नाल्ल फोडलो. पण आयज तुमीच पळयात भितर वचून कितें आसा तें. आसा पेशंट भितर, आयज पेशंट येयलो जाल्यार भितर ट्रिटमेंट घेवंक शकता, हांगासर आयसोलेशनान रावंक शकता. जाल्यार पळयात तुमी आयज रिपोर्टर सगळे जाण आसलेले. थंय पत्रदेवी गेटीर कितें परिस्थिती आसली आमी सगळ्यांनी पळयला. सायटीच्या सरपंचाच्या घरा पासून 100 मिटरार गेट आसा. त्या गेटीचेर कितें चल्लां तें त्या लोकांक खबर आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह कवरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.